एकवटान आमीची येवचे तवळ बापाक दिता महिमा मिळता आमकां बेसांवताचे. आयच्या मिसाची ते सांव अशें आसात. बाळका जेजून केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां दितात. प्रियांका आनी ताचें कुटुंब प्रियांकाच्या 25व्या जल्मा दिसा तशेंच मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां दितात. मॅथ्यू डिसोज आनी ताचें कुटुंब, शांती मतायस, विल्फ्रेड पायस मिनेझस, विक्टर आनी जसिंता वेगस, प्रिमा आनी विल्फ्रेड डिसोजा, जोस्ना जॉयलिन, अनिता क्रास्ता ताच्या जल्मा दिसा आनी प्रत्येक राद्या पासत बऱ्या भलायके पासत मागता. आयडा डिसोजा, कार्मेन आनी विक्टोरिया डिसोजा बऱ्या भलायके पासत. कॉसेस सिक्वेरा एका प्रत्येक राद्या पासत. जॉय स्टीवन सिक्वेरा आनी रेश्मा लिडिया सिक्वेरा हांच्या काजाराच्या वार्षिक दिसा. ह्या तेसांव बरोबर भोवून भिणो आमची तेसांवां सुम्याक समर्पण दिवया. जायत्या जाणांनी आमची मागणी विचारली आसात, तांचो उगडास काडया, तांच्या पासत मागया. जायत्यांक आमी आमची मागणी बसयल्ली आसात, तांच्या पासती ह्या मिसा वेळार मागोवंक आमी उगडास दवरया. मिसाचें प्रस्तावान मोगाचें तुमकां सोमेस्तांक देव बरो दीस दिव आनी ह्या पूर्ण शेताक मोगाचो स्वागत. पवित्रत्म्याचें आनी एक फळ आसा विश्वासीपण. तें आज आयच्या नोवेनाच्या 7व्या दिसा नियाळ करतले हांव. विश्वासी मनीस म्हळ्यार दिल्लें उतर पाळचो व्यक्ती, दिल्ली बसावणी संपूर्ण करचो व्यक्ती. देव विश्वासी कित्याक तो फुटयना, ताच्यान पटवून पडोवंक जायना. जेजू जावन आसा बापाचें विश्वासीपण. बापान केल्ल्यो सर बसवण्यो क्रिस्ता थंय ताणें संपूर्ण केल्यो. तो ताच्या सल्ल्याक विश्वासी रावलो. जेजून ताच्या जिवितांत बापान ताका दिल्लें तें काम, देवाक ताणें दिल्लें तें उतर संपूर्णपणी पाळून तो बापाक विश्वासी रावलो. मात न्हय, तो ताचे पत्नी थंय म्हणजे आमचे थंय पवित्र सभे थंय तो विश्वासी रावलो. देखून आमी जेजूक अविश्वासी जावन उरनासतना विश्वासी जावन रावूंक फावो, विश्वासी जावन जिवंक फावो. आमी बावतिस्मांत केल्ल्यो बसवण्यो दिसपट्टे चालींत करणेनी उतरांनी आमी जिवंक आसा. त्या भायर आमच्या काजरी बेसांत धार्मीक बेसांत आमी केल्ल्यो आंगवण्यो बसवण्यो आमी जिवंक आसा, आमी त्यो पाळूंक आसात. देखून सोम्याचो आदार आज आयच्या मिसाळ प्रत्येक जाण आमी मागया. आमी हस्कत विश्वासीपणान जिवंक आमकां भोव कश्ट तरी आसतना सोमिताचो आदार आमकां दितलो. विश्वासी जावन चलोवंक तो आमकां शिकयतलो म्हणलो आमचो बरोवसो. देखून ताचो आदार ह्या मिसाळ प्रत्येक जाण आमी सोमेस्तां पासत प्रत्येक जावन काजरी जोड्यां पासत आमी मागया. आज हें देव मंदीर आशिर्वचन कर्ण 25 वर्सां जातात. ह्या देव मंदिरांत हांव देवाच्यो कुरपे जरी सभारांक लाभल्यात, देवाक आजर दिवया. ही एक पवित्र सुवात ताणें आमकां फोव केल्ल्या पासत हें देव मंदीर बांदिल्ल्या, ह्या देव मंदिराक दान दिल्ल्या, आदार दिल्ल्या. तशेंच ह्या देव मंदिरांत सेवा केल्ल्या सर याजकांक, लायिकांक, हांगासर आयिल्ल्या सर यात्रिकांक, जेजू बाळकाच्या भक्तिकांक तो आपल्या भरपूर आशिर्वादांनी बरो दी म्हणून आमी मागया. तर आतां उबी रावया, प्रवेश गीत गावया, ह्या मिसाची सुरवात करया. Ikutan sang Bapa ami sebelia, Yekas talian tuka kita gatau, Yekas kalsan tu sumbu ketau, Yekutan cium ketrekau, Puvistana tamka nomo cium tibu,
तुझी भुरगीं कर नामकां पवित्र केल्याय पुनर्जीवन जाल्ल्या ख्रिस्ताचे कृपेन सासी जिवीत आमकां सोडून दिलाय हे कुटुंब सांग बापा आमी सगळ्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियोंक येता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो बाळोक जेजू थंय मोगाळ भाव भयणीनो कितलो चड तूं म्हाका आशिर्वाद करताय कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दितां म्हणटा बाळोक जेजू आनी ताच्या सया उतरां काल तो आमकां दराळ कुरपे बेसांवां दिवनूच आसा आनी जितले आमी ताका मान करता तितलो आशिर्वाद आमकां मेळटा हें जावन आसा ताचें विश्वासीपण निरंतर कुरपे बेसांवां आमच्या जिविताक ती वाळून येतात आनी जितले आमी ताच्या आसऱ्या काल रावता तितलें आमचें विश्वासीपण आमी ताचे थंय दाखयता हेंच विश्वासीपण आमच्या जिवितांत सदांच वाडो आनी सोडो आनी देवाची दराळ बेसांवां आमचेर आमच्या कुटुंबा जिविताचेर सर्व खासारी जोड्यांचेर सर्व धार्मीक भाव भयणीचेर देवून येवं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया पूण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत केल्ल्यो बासावण्यो दिल्लें उतर आमी पाळूंक ना आनी एकामेकाक विश्वासी रावोंक ना ह्या सर्व फातकां पासून देवा लागचें आमी बोगसणें मागया सर्व आमी पातकी म्हूण वळखून सांगाता आमी म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सुकण्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसत बगेवंच दान सावन कुळार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया काकूत सुमिया काकूत Krista kakut Krista kakut Sumia kakut Sumia kakut प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाजता ह्या जिवितांत ताची घोडसाण साकून दोशी सावक आनी सरगार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती चडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक रुताच्या पुस्तकांतले वाचप रुतान जाप दिली तुका सोडून पाटी वचोंक म्हाका बोळ करिनाका
जंय तूं वेताय थंय हांवूय वेतली आनी जंय तूं रावताय थंय हांवूय रावतली. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. जंय तूं मोरताय थंय हांवूय मोरतली आनी थंयच म्हाका पुरूंक सोदतली. मरण एक सोडून हेर कांयच म्हाका तुजे तावन वेगळी करीत जाल्यार सर्वेस्पोर म्हाका निश्ठुरांतली निश्ठूर क्यास्त लाव. रुतान नवोमी सांगाता वचून दृढ निर्धार केला म्हूण तिका कळटस तिणें तिका सडीत कांय सांगलें ना. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. सर्वेस्पोरा देवाचे विश्वास दवरता तो निजाकी बागी सर्वेस्पोरा देवाचे विश्वास दवरता तो निजागी बागी. जो कोण वायट घेना नश्ट्याची वाडरना तो कोरोस बागी धर्मशास्त्रांत उल्हासून दिसराते नियळटा तो कोरोस बागी. सर्वेस्पोरा देवाचे विश्वास दवरता तो निजागी बागी. व्हडला देगेर रोयलेल्या रुंगा बरी वाडून बरें फळ दिता. हाती घेवन केल्ले हर एकदाचे कांते व्हडला दीक जाता. सर्वेस्पोरा देवाचे विश्वास दवरता तो निजागी बागी. कोटे सर्वार्यातेन कोलुबल्ले परी नापय जातले नीती बोध वाटांनी बावार्थांत संतेल्या बेसाव लाभतले. सर्वेस्पोरा देवाचे विश्वास दवरता तो निजागी बागी. सर्वेस्पोरा देवाचे विश्वास दवरता तो निजागी बागी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुझे सोवे आसो
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. सर्गींचे राज अशें म्हूण येत एक मनशाक आपलें घर सोडून परगांवाक वेताना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे सामर्थ्य देखीत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पैनार गेलो. 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान तीं वयवाटाक घालीं आनी सडीत 5 तालेंतां जोडलीं. तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडलीं. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकर गेलो आनी दळणींत एक फोंड कोंडून आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी पाटी आयलो आनी येतच तांचे लागचें लेख घेवंक लागलो. तवळ 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणलो, धनिया, 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीकय 5 जोडल्यांत. तवळ ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी पातयेणेच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातयेणेचो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेले जा. देवाचे उतर हे. क्रिस्तदय मोगाळ भाव भयणीनो, वरां सकाळींची 8:30 तो जाणटो मनीस दाक्तेराच्या क्लिनिकांत थंयसर आपली तपासणी करनासलो. दाक्तेर अशें तपासणी करता आसतना हो व्यक्ती पळयता घडये पुटी आपलें वॉच आनी देखून दाक्तेरान विचारलें, कितें जालें, कित्याक तूं गडबडून आसाय? तेदाळ तो म्हणलो, 9 वरांक म्हाका एक अपॉयंटमेंट आसा. म्हज्या पत्नीन सांगता हांवें ब्रेकफास्ट करूंक आसा, त्या नर्सिंग होमाक हांवें वचा जाय. देखून तो म्हणलो, इल्लोसो लेट जालो जाल्यार कांय जायना गी, तुजी बायल तितली गडबडतली गी, उसांबळ जातली गी. तेदाळ तो म्हणूंक लागलो, तिका अल्झायमराची पिडा आसा आनी 5 वर्सां जावन थंयसर ती आसा, तिका कोणाची वळख मेळना. आनी तेदाळ डॉक्टर म्हणलो, आरे सायबा, तिका वळख मेळना, कोणी तरी ब्रेकफास्ट दितली, इल्लें राव, सुशेग घे म्हणा लागलो. देखून तो व्यक्ती म्हणटा, तिका म्हजी वळख मेळना जावंक पुरो, पूण म्हाका ती कोण म्हणलें कळीत आसा. वय तिका म्हजी वळख मेळना जावंक पुरो, पूण म्हाका ती कोण म्हणलें कळीत आसा. हें आयकून दाक्तेर आपणा इतल्या चिंतून म्हणा लागलो, असलो जावंक जाय म्हजो मोग. वय मोगाळ भाव भयणीनो, नो वन कॅन लिव एज एन आयलँड. कोणीय एक द्वीप वा एक कुद्रो कशें जियोंक जायना. आमचें जिवीत एकामेकाचेर तें होंदून आसा आनी तें सफळ जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत विश्वास आसूंक जाय. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत विश्वास आनी विश्वासीपण आसा, तेदळ आमचें जिवीत क्रिस्ता केंद्रीत आसा म्हणून आमी दाखोवन दिता. कित्याक विश्वासीपण जावन आसा पवित्रपणाचें एक फळ. आमी क्रिस्ता थंय एकवटून आसले वरवीं तो विश्वास आनी विश्वासीपण आमच्या जिवितांत खरेंच दिसून येता. तर विश्वासीपण म्हळ्यार कितें? आमी दिल्ल्या उतराक खाल जावन चलचें, निश्ठावंत जावन जियोवचें. हांवें तुमचे लागीं विचारलें जाल्यार विश्वासीपणाक म्हाका एक दाखलो दी म्हळ्यार कितें म्हणशात तुमी? कसलो दाखलो दिशात? आमी म्हणटा म्हज्या घरचो पेटो कितलो विश्वासी. ताका 2 या 3 पावटी जेवण घाल्यार पुरो, मोगान पळयल्यार पुरो, कितलो विश्वासी जावन तो चलता म्हळ्यार तितलो निश्ठावंत जावन तो जियेता. वय
आमचे थंय तसली निश्ठावंत येताचे की वर्त्या रितीन ती दिसून येवंक जाय, कित्याक आमी मनीस, आमी गिन्यान आसले व्यक्ती, आमी दिल्लें उतर पाळूंक आमी सकतांव. तर विश्वासीपण जावन आसा आमी हेरांक पातयेणेचें जावचें, हेरांनी आमचेर बरवसो दवरचे बरी आमी जी येवचें तें जावन आसा. कित्याक विश्वासीपण आमच्या संबंधांक एक शाश्वताय या एक थिरायती दिता. पवित्र पुस्तक आमकां दामून सांगता, सर्वेस्परा तुज्या देवाचेर तुजो विश्वास तूं दवर. देखून आमी गायता, विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या, सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणा जा. वय खरेंच सोमी इतलो विश्वासी की ताणें दिल्ली बासावणी आमच्या जिवितांत तो संपूर्ण एक पावयता. देखून विळापांच्या पुस्तकांत जेरेमिया प्रवादी सर्वेस्परा विशयांत उलोवन म्हणटा, सर्वेस्परा खरेंच तुजें विश्वासीपण. आपल्या जिविताचेर पळोवन तो म्हणटा, कसलो निर्भागी हांव, सर्वेस्परान म्हज्या तरणाटपणार म्हाका आपयलो. आनी ताच्या सुत्रांनी हांवें सांगचें जाल्यार, सर्वेस्परा तुवें म्हाका भुलयलोय आनी हांव भुल्लो. पळय, हांव दीसभर केण्ण्यांचो माल जाला, सगळो लोक म्हाका अपमान करता, सगळ्यान म्हाका निंदा आयकूंक मेळटा. हांवें बोब मारूंक जाय, हांवें बोबाटून सांगूंक जाय तुजीं उतरां. आनी हें सगळें पळयता आसतना तो निराश जाता. आनी जेन्ना आपली दिश्ट काडन सर्वेस्पराचेर तो लायता, त्या दाळा तो म्हणटा, हें हांव मनान धरतां, हाचे वरवीं म्हाका बरवसो आसा. सर्वेस्पराचो मोग केदींच संपना, ताचे काकुळटीक केदींच अंत ना. हर सकाळीं ती नवी, जशें मान्ना काण ती इस्रायल परजा हर एक दिसा ती नव्यान ती एकठांय करताली, तशेंच सर्वेस्पराची बासावणी हर एक फावटी ती नवी. जेन्ना ती अब्राहमाक दिल्ली, उपरांत मोइजेक, दाविदाक आनी आमच्या काळार येता आसतना हर एक फावटी ती नवी. अब्राहमाक केल्ली ती बासावणी आमकांय न्ही, आमच्या जिवितांत तो नव्यान ती बासावणी करता. हर एकल्याच्या जिवितांत तो ती बासावणी करता. देखून हर सकाळीं ती नवी. आनी खरेंच तुजें विश्वासीपण. वय सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. अब्राहमाक ताणें सांगलें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायच्या गोत्र्यांतलो आनी तुज्या बापायच्या घराण्यांतलो भायर सर, आनी हांव दाखयतां त्या गांवाक तूं वच, आनी थंय हांव तुजी संतत त्या नेकेत्रां भाशेन, त्या दर्याच्या रेवेच्या कणा भाशेन हांव ती वाडयतलो. म्हणली बासावणी तो ताका करता आनी बासायिल्लो गांव जावन आसा. अब्राहमाक देवा तावन ताच्या विश्वासीपणाक मेळिल्लो तो एक वर्तें फळ. तशेंच मोइजेक आपयता आसतना मोइजे म्हणूंक लागलो, हांव एक उत्तम उलोवपी न्हय, म्हाका सुडाळ उलोवंक येना, हांव गागेतां. देखून तूं आनी कोणायकी आपय. ते दळा देव ताका म्हणटा, तशें म्हणा नाका, हांव तुजे सांगाता आसा. आनी आमी पळयता मोइजे मुखांत्र देवान जायतीं वेजमितां असर्यां केलीं, कित्याक देव ताच्या बासावणेक थंयसर विश्वासी रावलो. दाविदाक देवान बासावणी केली, तुजें घराणें आनी तुजें राज्य आसन सदांच थीर उरतलें. आनी त्याच दाविदाच्या घराण्यांत हांव जेजू जल्मून आयलो. आनी हांगासर आमी पळयता देवाचें विश्वासीपण, ताणें दिल्लें तो उतर तो संपूर्ण एक तो पावयता. वय ताचेर विश्वास दवरतल्यांक तो केन्नाच सोडून घालिना. मालाकी प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता, हांव सर्वेस्पर बदलाना. देव म्हणटा, हांव सर्वेस्पर, हांव बदलाना. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता, क्रिस्त काल, आज आनी सदांकाळ. क्रिस्त काल, आज आनी सदांकाळ तो बदलाना. तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आमी वाचता, आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो सदांच विश्वासी रावतलो. वय सर्वेस्पराचें विश्वासीपण भोव वर्तें तें जावन आसा. देखून किर्तनगार आमकां हर एकल्यांक आपोवणी दिता, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो निजायकी बागी.
तो व्हाळा देगेन रोयिल्ल्या रुखा भाशेन थंयसर वाडोवन तो बरें फळ दिता आनी तशेंच ताणें हातीन घेवन केल्लें हर एक काम तें फळादीक जाता. देखून आमकां किर्तनगार ही उत्तेजन दिता, सर्वेस्परा देवाचेर तुजो विश्वास दवर, कित्याक तुज्या जिवितांत भरपूर आशिर्वादां ती फळां दिसून येतलीं, तुजें जिवीत नंदन जातलें म्हूण तो आमकां सांगता. वय आमच्या जिवितांत सगळें बऱ्यान वेता आसतना विश्वासीपण भोव सोंपें. जेन्ना आमी हातीन घेतिल्लें काम सफळ जाता, आयोजीत केल्लीं ती योजना संपूर्णायेक पावतात, कश्ट नात नश्ट नात, तेन्ना विश्वासीपण भोव सोंपें. आमी व्हरतो विश्वास देवाचेर दवरता, पूण जेन्ना आमच्या जिवितांत सुक्ती येता, कश्ट येतात, त्या दाळा आमच्या जिवितांत थंयसर आमच्या विश्वासीपणाची परिक्षा ती जाता. आमी कितले विश्वासी आसा, देवाचेर आमची अखंड पातयेणी कितली म्हूण त्या वेळार आमकां कळोवन येता. आनी जेन्ना आमी कश्ट नश्ट भोगता, आमच्या जिवितांत निराशा येता, त्या दाळा आमकां कोण विश्वासी आसा तेंय कळोवन येता. वय ह्या खातीर आमी सदांच विश्वासी रावूंक आसा. जोबाच्या जिवितांत आमी पळयता जायते कश्ट ताका आयले, ताची बायल ताका म्हणटा, तूं आनिकी तुज्या प्रामाणीकपणांत तुज्या विश्वासीपणांत थीर रावताय, इतले कश्ट आयल्यात, तूं देवाचेर एक शीण उसारनाय. त्या दाळा जोब म्हणटा, आमी देवा कडचें सूख स्विकार करता, तर दूख कित्याक स्विकार करूंक नजो? वय आमच्या दुखांतय आमी कित्याक देवाचेर विश्वासी रावूंक नजो म्हूण तो आमकां थंयसर त्या उतरांनी तो आमकां दाखोवन दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत एका कुटुंबाची कथा आमी आयकली, रुताच्या पुस्तकांतलें तें. थंयसर दुकोळ पडिल्ल्या वेळार तांचे दीस कश्टांचे जाले. नाओमी आपल्या घोवा एलिमेलेक आनी तशेंच तिच्या दोगां पुतांक घेवन जेरुसलेम सोडून ती मोआबाच्या गांवांत गेली. थंयसर जियेवचे मस्त कश्ट आनी त्या गांवांत गेल्ले वेळारय तांकां थंयसर कश्टां वयर कश्ट तांकां आयले. तिचो घोव मरण पावलो. उपरांत ते दोग पूत मोआबीत चलयां लागीं लग्न जाले आनी थंयसर ते दोगी पूती मरण पावले. आनी ती इतली देदेस्पर जाता की आपल्या सुनांक सांगता, तुमी तुमच्या घरा वचा, हांव फाटीं म्हज्या गांवाक वेतां. त्या दाळा रूत म्हणूंक लागली, तूं खंय आमकां सोडून येताय? तुका सोडून वचूंक म्हाका बोळ करिनाका. जंय तूं वेताय थंय हांव वेतलीं, जंय तूं रावताय थंय हांव रावतलीं. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव जावन आसतलो. पळया कितलें तिचें विश्वासीपण. एक मोआबीत जावन आतां ती खऱ्या देवाचेर पातयेनी दवरनासली आनी कितलो विश्वास देवाचेर, अखंड पातयेनी देवाचेर ती दवरनासली. आनी थंयसर ती आपल्या सासूमाय सांगता थंयसर जेरुसलेमाक गेली. आनी कितले विश्वासीपण त्या कुटुंबांतय. ती आतां जाणा आपुणूय आतां कश्टार आसा, म्हजी सासूमाय थंयसर कश्टार आसा. ह्या वेळार ती सोडून वचना. ती सासूमायक थंयसर विश्वासी रावता, कित्याक जेन्ना ती तिच्या पुता लागीं लग्न जाल्ली थंयसर घोवाक तिच्या कुटुंबाकय थंयसर ती विश्वासी रावता. तिच्या देवातय ती विश्वासी ती रावल्ली. वय विश्वासीपण लग्ना जिवितांत, धार्मीक बेसांत, आमच्या वावराच्या सुवातेर हर एक कडेन तें दिसून येवंक जाय. लग्नाच्या जिवितांत भितर सरता आसतना थंयसर सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत आपूण तुजो मोग करतली या मोग करतलो, तुका विश्वासी रावतलो या तुका विश्वासी रावतली, तुका मानान लेखतली मानान लेखतलो म्हूण दिल्ली ती भास निमाणे घडये पर्यंत थंयसर जियोंक आसा. देखूनच ती मुदी घालतना ती एक विश्वासीपणाची कुणा म्हूण घालतात. जशें त्या मुदयेक एक पोंत म्हणलें ना, तशें विश्वासीपणाक एक गड म्हणली ना. देखून तें विश्वासीपण सदांच थंयसर आसूंक जाय. आनी लग्ना जिवीत तें शाश्वीत उरोवंक जाय जाल्यार थंयसर मोग, विश्वासीपण आनी एकामेकाक मान चड गरजेचो तो जावन आसा. तशेंच हें वर्स सांजुजेक समर्पिल्लें तें जावन आसा.
आनी जुजे जावन आसा एक विश्वासी पती आपल्या कुटुंबांत थंयसर तो विश्वासी जावन जियेलो आपल्या पतीन मरये थंय तो विश्वासी जालो आनी अशें कुटुंबा जिविताक तो एक आदर्श तो जावन आसा ताचें जिवीत कश्टांचें जावन आसलें जाल्यारय तो विश्वासी जावन जियेलो वय मोगाळ भाव भयणीनो आज हांव एक याजक जालां जाल्यार आज तुमी हांगासर इतले बसून आसात जाल्यार तुमचें जिवीत उंचायेच्या पांवड्याक पावलां जाल्यार आमच्या आवय बापायचें विश्वासीपण ती सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत ती सांगात रावल्यान देखून आज आमी आमच्या जिवितांत इतल्या उंचायेक आमी पावोवंक शकल्या तशेंच कुटुंबांत दादल्या बायलेचें विश्वासीपण तांच्या भुरग्यांक एक देख तें जावन आसा भुरगीं आमी पळयता वाडोवन येता आसतना चड आनी चड वडिलांच्यो वांडो घालून चलोवंक प्रयत्न करचे वय ती तुमच्या पांयांनी चलोवंक या तुमच्या मेटांनी चलोवंक त्रेकतात जशें तुमी देख दितात तशें तीं आपल्या जिवितांत वाडटलीं मुखलें जोत वेता तशी फाटल्यान तें जोत पाटलाव करून थंयसर तें वेता आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत विश्वासीपण आसा त्या दाळा आमच्या नैतीक जिविताक एक मोल म्हणलें आसा जायते बुडी आमी म्हणूंक पुरो म्हजें कोण्णी आयकना म्हाका कोण्णीय आयकना कित्याक आयकनात कित्याक म्हज्या जिवितांत विश्वासीपण ना दिल्लें उतर हांव पाळिना केल्ली ती बासावणी हांव ती संपूर्ण पावयना देखून कोण म्हजेर विश्वास दवरता जायते बोटी म्हणूंक पुरो घर सोडून वचोंक म्हाका बरो वचूना कित्याक तो खंयच्या घडये खालें खाण घेवन वेता म्हाका कळना जायते जण आपली आंगड सोडून वचोंक तयार नात कित्याक कामाचो थंयसर विश्वास ना खंयच्या घडये तो पयशे फारतलो म्हूण आमकां कळीत ना घर कोणाचें सोडून वचोंक विश्वास ना या पयशे कोणाच्या हातान दिवन धाडूंक आमकां विश्वास ना कित्याक आमचें थंय विश्वासीपण तें उणें जाल्लें आसा दिल्लें उतर केल्ली बासावणी पाळचें भोव उणें तें जावंक जालां तशेंच आयचें देवाचें उतर शुभ वर्तमान आमकां सांगता व्हड व्हड संगतींनी विश्वासी जावंक प्रयत्न करिनाका ल्हान ल्हान संगतींनी तूं विश्वासी जा ल्हान ल्हान संगतींनी विश्वासी जाल्ले वरवीं व्हड जबाबदारी तुका मेळटा आज जायते कडेन संस्थांनी आनी हेर कडेन संघ संस्थांनी जायते जण आसूंक पुरो पूण जबाबदारी घेतले उणें ह्या जबाबदारी दिवची कोणाक म्हणलें बे कित्याक जायते बोटी 8 कुंट लेक्का केला त्या जायते जण आसात पूण जबाबदारी घेवन विश्वासीपणान करतले ते उणें जाल्यात तर मुगाळ भाव भयणीनो आज आमी विश्वासीपणाचेर नियाळ करता आसतना आमचें जिवीत विश्वासीपणाचें जावं दी आमचें विश्वासपण देव आशिर्वादीत करूं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आनी तशेंच सांत तोमास आक्विनासाचीं उतरां अशीं जावन आसात म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा फाटय म्हाका गिन्यान तुका जाणा जावंक सुटसुडाई दी म्हाका तुका सोदूंक आनी विश्वासीपण दी म्हाका तुका हांवें सदांच विश्वासी रावन निमाणें तुका हांवें वेंगूंक तर त्याच उतरां प्रकार आमी सदांच विश्वासी रावन एक दीस त्याच विश्वासी देवा थंय एक जावंक जाय अशी कृपा तो आमकां फावो करून दी म्हूण आयच्या दिसा ह्या नोवेना वेळार आमी मागया आमीन सोम्या तुका किती हांव जावकानी कमोची आतां बोटाचोर तुका हाडून येता हांव उदकाचोर देणे तुज्या मोगाची मुझी हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत्र तुझा मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत्र तुझा म्हाका सोबेतून दिता स्वादी तुझी सेवी सोम्या आजाव नाका
ते हांव जावं आनीक मोठी आतां बोटां सोडून तुका हाडून येता हांव मुंडो ताका सोडून तुज्या मोगाची प्रितीच्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकाने मायमेक आमच्या निके पयसुच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरांनी सासनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुझे सडवणेचे सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Păvitul parasul सर्वेस्परतु सरकाने संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा भूसकी तुका Vusaki tukacu, vusaki tukacu, survesvaraci navi, yekhataka cui, vusaki tukacu, vusaki tukacu, vusaki tukacu. बापा करोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta sokut pargatuya. Sunya Jesu anjilo bondo kata ani ekar sikipita title potiti tuwai pa wanyam sa ami tujhe mor प्रकटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलेय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुझे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे मये सांगाती सांजुजेतीचो भोव निस्कळपती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दे. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमीन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनांत धरून तशेंच विश्वासीपणी आमचे जिवीत जियोंक जाय अशी कृपा मागून जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहज काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशनात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुमची येताय निरासवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळ्यांत ती आमी सुमेस्त सुभागी. सुमया तुजे पितराचे पाप म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हज्या दिगटा तुकाच म्हाका भोगून दिताय आत्मिकान जाता जेजू मुखार जेजू दयाळ म्हजे स्वागत तुका काळजान म्हज्या हृदयाक म्हज्या दिगटा तुकाच म्हाका भोगून दिताय आत्मिकान जाता Sasnichini makalabo kursachi purpilo Atman susu jivan urpun tukas beto dilo Tujhe kushi त्याग दिलो बापा तुझे हाल चालो तुझे खुशी त्याग दिलो बापा खुशी हाल चालो जेजू मुखार जेजू दयाळ मोजे स्वागत तुका काळजान म्हज्या हृदयाक म्हज्या दिगटा तुकाच म्हाका भोगून दिताय आत्मिकान जाता प्रार्थुया प्रितिवंत बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवचिली हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिन वासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागताव जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांची येवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान वसारून सर्गार तुका ससनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिताव त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवे दायकन बसात आज काजाऱ्यां खातीर मागचो दीस फाल्यां सर्व दानीं खातीर आमी मागतल्या आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले आनी बरी शिकोवण दिल्ले ह्या जाग जावन आसात बाप अजित रोड्रिगस कार्मेलीत प्रस्तुत होन्नावरांत आमच्या घराचे ते सुपिरियर जावन आसात आमच्या खातीर मीस पेटोवन आशिर्वाद करच्या फादर अजित तुमकां देव बरें करूं आनी तशेंच जेजू बाळकाची सर्व आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या ह्या जाकी मिसावांचेर आमी मागता सहाय्यक जावन आमच्या मदें आसा बाप नेल्सन पिंटो कार्मेलीत आतां सर्व आमी उबी रावया आनी मिसाचो अकरेचो आशिर्वाद घेवया उपरांत नव्यान आसतलें
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमच्या सोवे आसो सर्वोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. बाबा भयणी, आज आमी काजारी जोड्यां पासोत प्रत्येक जावन नव्याण्या वेळार मागता. एक कालती विनंती, जर हांगासर काजारी जोडी विगड बसून आसा जाल्यार दायकन सांगाता बसा, ती सांगात येतात लागी आसा जाल्यार अवकाश कर दिया. सांगाता बाळकाजीचे नवें आमी मागोवंक आसा. सकड काजारी जोड्या ते उणेपण आसा म्हूण न्हय, अचकत काय आसा म्हूण न्हय. काजारी जिवीत संतोशान जिवंक आसा. सोम्यानच हो सक्रामेंत घेवंक आपोवणें दिल्लें आनी हो सक्रामेंत जिवंक तस्सो सोमी तुमकां कृपा दिता. हर एका काजारी जोड्या कृपा दिता, आदार दिता आनी तुमची जिवी संतोश भरीत करता. देखून काजारी जोडी सांगाता दिमी घाला, एकामेका लागीं रावा. उपरांत आमी सांगाता मागोवंक आसा. कोणाचे तुमचो जिणे सांगातीन हांगासर नान जाल्यार तुमचे दोनी हात काळजाचेर दवरून तांचे पासून मागा. बाळका जेजूचे नोवें मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावमसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इस जावन येयलो, सरतरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गूण कंदैवेक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनेऱ्यान शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाळू जेजू तुजेर रस बरवस धरून आमी हांगासर आसा. आमची मागणी ते सवा बाबार्थ आनी ह्या घडी आमी तुका समर्पिता. साहित्यांक आमी मागता म्हूण बासयला सोमिया तांचो सुमेस्त सोमी उडास करता. तांचे पासून मागता बाळू जेजू तांकां तुज्या आशिर्वाद आनी बरें. साहित्यान तांचे इरादे धाडून दिल्यात, मागूंक विनंती केल्या, तांचे इरादे तुका भेटयता. सोमिया सकड भुरग्यांक, युवजनांक, काजरी जोड्यांक, आमच्या कुटुंबांक तुज्या आशिर्वाद आनी बरें. प्रतीक जावन पिडेस्ता, भलायकी दी, कश्टतल्यांक सावकासाय दी, निराधारांक आदार दी. सोम्या एकसुऱ्यांक तुजो सांगात दी, गरजेवंतांक आदार दी जेजू. बाळो जेजू हांगासरच्या भक्तिकांक तशेंच जी कोण सक्कड ह्या नोवेनांत वांटिली जावन आसा, तुजो आदार मागून आसात, तांकांय तुज्या आशिर्वाद आनी बरें. ह्या दिसांनी फेस्ताचे दीस ये सोम्या आनी हांगासर जायतीं जाणां जायते वावून काण जायते कस काण हांगासर येतात. तुजी आशिर्वादा मागो, तुजो सांगात भोगो. बाळो जेजू तांकां सोमेस्तां तुज्या सक्तेन बर आशिर्वादीत कर. तशेंच विविध कश्टां समस्या सांपडलेल्या सोम्या सुटका दी. ज्या कोणातय ना समाधान आसा, बेजाराय आसा, दूख आसा, तांकां जेजू तुजे तावन बरवसो फावो जावं दे, तुजे तावन धैर्य फावो जावं दे. आमची सगळी मागणी तुका भेटयता. सांगता आमी मागता, हे भाग्यवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी हाच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सट्टांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवाणी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता श्रेमित तूं सदैव आनी सदैव फावळ जगोश्चें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका, आमचे जिवीत तुजे हाती समर्पित हांव. सांगता आमी मागता, ही अजापांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एकाकुलीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतयेन बरोल्लें मोवाळ काळीज
आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे इल्ले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णोच्या सदां सर्वदा आमेन. बाळो जेजू तुवें फोव केल्ल्या सर उपकारांक आमी तुका अर्गां दिता आसतना हांगासरच्या सर्व काजारी जोड्यांच्या देण्या पासोत तुका दिन वाचता. सर्व काजारी जोड्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भरिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सांगताच आमची जिवीत तुका समर्पिता. फोव केले उपकार नियाळता. ह्या अर्गां मागणे भेटयता. ही भोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्या देवडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन सयम सो देव रचनार सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांची हिमाची मारेफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारोवन दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत सोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन. उबे रावा. ह्या घडये भाऊ भयणीनो काजारी जोड्यां पासून प्रत्येक जावन आमी बाळू जेजू लागीं मागता. एक पोटी असले मागणे जाल्ल्या उपरांत जायत्या जोड्यांनी सांगलें आसा फादर आमचें तें ल्हान ल्हान मानस तापासलो तो पयस केलो. सोम्यान आमकां आपडलें. देखून भाऊ भयणी त्याच सोम्यान तुमकां काजारी जोड्यांक सांगात हाडलें सक्रामेंत घेवंक. ताचें सक्रामेंत आनी तें घेवंक तोच तुमकां आपयता आनी एक करता. देखून ह्या घडये काजारी जोडी आसली सांगाता रावा. एकामेकाचे दोनी हात धरा. कोणाचे जिणे सांगाते कांय लज जाय म्हणना. सोम्याच्या हाजीरपणान सोम्याचे आशिर्वादा सांगाता मागोवंक लज दिसोंक ना. ह्या कोणेंय पळोवन आमी कितेंय चिंतचें नाका. काजारी जोडी एकामेका लागीं रावा. दोनी हात धरा. दोनी हात धरा. आनी कोणाचो जिणे सांगातीन हांगासर ना. तुमचे दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. काळजाचेर दवरा. कित्याक तुमचो जिणे सांगाती तुमची जिणे सांगातीन तुमच्या काळजाक लागीं आसचे. देखून दोनी हात कोणाचे जिणे सांगातीन हांगासर ना. तुमी तुमच्या काळजाची दवरा. दोळे दांपा. सक्कळ दोळे दांपा. दोळे दांपा. भुरगीं आसा जाल्यार तुमच्या आवय बापाय खातीर मागा. भुरगीं हांगासर आसा जाल्यार तुमच्या आवय बापाय खातीर ह्या घडये मागा. तुमच्या लग्न जिविता पासून सोम्याक अर्गां दिया. जावं पुरो फाटल्या 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 वर्सां हो सक्रामेंत जियोंक विश्वासीपणी रावोंक त्याच सोम्यान तुमकां फोव केला. देवाक जावं अर्गां. मोगाळ भाऊ भयणी एकामेकाच्या देण्या पासून अर्गां दिया. पतीनो तुमच्या पत्नीच्या देण्या पासून देवाक अर्गां दिया. ह्या घडये दादल्यांनी म्हणजे पतीने तुमचे दोन्ही हात तुमच्या पत्नीच्या भुजाचेर वा तकलेचेर दवरचे. तुमचे जिणे सांगातीन हांगासर आसा जाल्यार तुमचे दोन्ही हात तुमच्या पत्नीच्या भुजांचेर वा तकलेचेर दवरचे. पतीने दादल्यांनी स्त्रियो हात जोडून रावा. स्त्रियो हात जोडून रावा. पती तुमच्या पत्नी खातीर ह्या घडये मागोवंक आसा. मोगाळ बावा कोणाय लागीं तुजें लग्न जावं येतें आसलें पूण देवान तुका ह्या स्त्रियेक तुजी पतीन जावन दिल्या. कोणाय लागीं लग्न जावं येतें आसलें पूण देवान तुका ह्या स्त्रियेक तुजी पतीन जावन दिल्या. हें ताचें योजन. ह्या पत्नीच्या देण्या पासून देवाक अर्गां दी. अर्गां दी. उडास दवर. ती तुजे संगी लग्न जावंक येता आसतना जें कितें तिचें म्हूण आसलें सगळें सोडून आयल्या. तिच्या आवय बापायक भाऊ भयणीक तिणें जल्मलो जागो घर सगळें सोडून आयल्या. तुजेर विश्वास दवरून बावा. तुजेर विश्वास दवरून ती आयल्या. पळय कितलो व्हडलो सॅक्रिफीस तिणें केला. तुजे सांगाता ती रावल्या. तूं आज बापय म्हणूंक शकताय जाल्यार तिने त्या भुरग्याक 9 महिने तिच्या कुसब्यान वावून ते कश्ट सोसून जल्म दिल्ल्यान तूं आज बापय म्हूण सांगूंक शकताय. त्या स्त्रिये खातीर अर्गां दी. फाल्यां तूं कटल्यार पडल्यार मांद्रेर पडल्यार कोणी लागीं येना जाल्यार पळोवचें. इने मात्र साखरी कच्ची तिने मात्र उडास दवर.
कोणेय सांडल्यार हो म्हजो गो म्हणून तुका सांडून ती वेचिना. तूं बेबदो जाल्यार तूं अस्कत जाल्यार पिडेस्त जाल्यार तुका सोडून वेचिना. फादर ती तो म्हजो गो म्हणून साखरी करची जायती आसात. ह्या तुज्या पतीनेक सोमी आशिर्वादीत करून दी म्हण माग. तिची भलायकी बरी असल्यार बाबा ती तुका सांबाळटली, सगळें कुटुंब सांबाळटली. तिच्या भलायके खातीर माग. तिचे थंय कितेंय अस्कत काय आसा तुका तें बरें दिसना, इरार म्हूण बगता, कसली ती अस्कत काय जावं पुरो. सोमी त्या अस्कत काय तिका सुटका दी म्हूण माग. त्या अस्कत काय तावणो तिका सुटका दी म्हूण माग. तिने तुका दुखयलां जाल्यार जावं पुरो उतरान करण्यान तिने तुका दुखयलां, तें आजून दूख तुजें थंय आसा, तिका सांगूंक नाय जावं पुरो. त्या खातीर तुका राग येता. बाबा तिका बक्षी बक्षी मौनपणी तिचें नांव तुज्या काळजांत आपय. तिचेर तूं हात धरून मागून आसाय, या तुज्या काळजा लागीं घेवन तूं मागून आसाय. बाबा तिने तुका दुखयलां जाल्यार तिका बक्षी, तिचें नांव काळजांत तुज्या आपय आनी सांग हांव तुका बक्षिता. आय फॉरगिव्ह. जेसूच्या नांवान हांव तुका बक्षिता. तुवें तिका दुखयलां जाल्यार तिने जायते बडी सांगूंक ना जावं पुरो, पूण तिने दूख भोगलां. तुवें तिका दुखयलां जाल्यार बाबा तिचे लागीं मौनपणी बक्षाने माग. तिचें नांव काळजांत आपय आनी सांग म्हाका बक्षी, जेजूच्या नांवान म्हाका बक्षी म्हूण माग. दिस इज अ मोमेंट ऑफ हिलींग. सोम्यान सुटका दिवचो वेळ. माग तुज्या पतीने खातीर माग. सोम्या तिका आपड, गुण कर, बळादीक कर म्हूण माग. बाळो जेसू हांगासरच्या स्त्रियां प्रसवतो प्रत्येक जावन जी कोण पतीन जावन तुवें दिल्ली जबाबदारी पाळून आसा तांचे पासून मागता. सोम्या एक आवय जावचें, एक पतीन जावचें व्हडलें भाग तुवें तांकां दिलाय. ह्या घडये तांचे पती तांचे पतीने पासून मागून आसतना सोम्या तुज्या आशिर्वादा ह्या सर्व स्त्रियांक पतीनेक फावो कर. बरी भलायकी दी, समाधान दी, संतोष दी. कुटुंबां सांबाळची जबाबदारी पाळतना सोम्या तूंच तांकां तुज्या सक्तेन बर बळान बर आशिर्वादीत कर. पती हात जोडून रावा. पत्नीनो तुमचे हात तुमच्या पतीच्या भुजांचेर ह्या तकलेचेर दवरा. कोणाचो जिनिये सांगातीन हांगासर ना. तुम्ही दोन्ही हात काळजाचेर दवरा. ते देवा दिवन जाल्यार तांचे खातीर सस्नाचो विशय मागा. भयणी कोणाय लागीं खंयच्याय चेड्या लागीं दादल्या लागीं तुजें लग्न जावं येतें आसलें, पूण देवान तुका ह्या दादल्याक तुजो पती जावन सक्रामेंतान दिला. देवा कर गांधी हें ताचें योजन. तुका जिवितांत धैर्य दिवच्याक एल्कानान अण्णाक सांगलेले बरे सामुएलाच्या ग्रंथांत आमी वाचता, 10 पुतां प्रास हांव तुका चड न्हय, एक धैर्यादी कामो कशें तुज्या जिवितांत तो रावला. ह्या तुज्या पतीच्या देण्या पासून तर गांधी तूं ताच्या जिवितांत लग्न जावन येता आसतना ताका दोनीय कुशीन ओडलेल्या बरी जावंक जाला जावं पुरो. एका कुशीन तुका मोग दिसय, एका कुशीन ताची आवय भाऊ भयणी, ह्या सगळ्या मदें तो तुका विश्वासी रावला. देवा कर गांधी ताच्या देण्या पासून तो जायते पटी ताणें कश्ट सोंसल्या जावं पुरो. तुवें तुज्या भाऊ भयणी लागीं उसान सांगलाय भयणी, पूण तुज्या न्हवऱ्यान ह्या तुज्या घोवान जायत्यो संगती ताच्या काळजांतच जिरयल्यात. कुटुंबां खातीर ताणें कितले कश्ट काडल्यात, कितली दुखां ताच्या काळजांत ताणें गळयल्या जावं पुरो. ह्या घडी तुज्या पती खातीर माग. तुज्या पतीच्या देण्या पासून अर्घ दिता आसतना भयणी तुज्या पती खातीर माग. ताचे थंय कसली अस्कत काय आसा जाल्यार उणेपण आसा, तुका तें बरें दिसना, खंयची अस्कत काय जावं पुरो, पिवण्याची अस्कत काय या कसलेंय तें जावं पुरो, अस्कत काय पळयनाका. सोम्या ताचेर ताका जैत व्हरून बोल दी म्हूण माग. कितेंय जावं दी, कितेंय येवं दी, भयणी तुजे सांगाता तो रावला. तुका धैर्य दिला, तुका सांगात दिला. कुटुंबाचो पोस ताणें केला, ताचे खातीर माग. ताणें तुका दुखयलां जाल्यार जावं पुरो उतरान करनेन या कितेंय सांगून तुका दुखयलां, दुखची उतरां म्हळ्यांत या कितेंय खंयच्याय रितीन ताणें दुखयलां जाल्यार भयणी तुज्या ह्या पतीक बक्षी. ताचें नांव तुज्या काळजांत आपय आनी सांग, जेजूच्या नांवान हांव तुका बक्षिता. तुवें ताका दुखयलां जाल्यार
साहित्य पडी ताणें तुका सांगूंक ना जावं पुरो म्हाका दुखता म्हणून रिॲक्शन दाखोवना पूण ताका दुखलां काळजांत तो रडला जावं पुरो कोणाय लागीं सांगूंक जायनासतना ताच्या भितरच तो कर्क घाला जावं पुरो भयणी ह्या घडी ताचे लागीं बोक्साने माग काळजांत ताचें नांव आपय आनी सांग म्हाका बोक्षी म्हाका कळनासतना हांवें केलां जावं पुरो म्हाका बोक्षी म्हूण माग This is a moment of healing. जेजू हांगासर अशा सर्व दादल्यांचेर जे आवय जे बापय जावन कुटुंबाचो वडील जावन आपणाची जबाबदारी पाळतना सोम्या बाळो जेजू तांकां तुजें धैर्य दे अब्रामा माशेन भावार्थोचो बापूय तो जावं दी सगळ्या कुटुंबाक एकवटांत मोगान तो सांबाळून दी तुजे आशिर्वाद तांकां फाव कर बरी भलायकी दी कुटुंबां दिसपडतो ग्रास सोडूंक जाय आसचे आतां पांय बोळ भलायकी दी तांचे लागीं तूं राव बाळो जेजू तुज्या बळवंत हातांनी तांकां सुमेस्तान तूं सांबाळ पती पत्नीनो तुमचे हात परत धरा ह्या घडये भुरग्यां खातीर मागा तुमी जायते पटी इंडिव्हिज्युअली एकल्यानच वैयक्तीक रितीन तुमच्या भुरग्यां खातीर मागलां जावं पुरो ह्या घडये सांगाता पती पत्नी तुमचे हात धरन तुमच्या भुरग्यां खातीर आशिर्वादा मागा पयलें तुमच्या भुरग्यांचें जिवीत आशिर्वादीत जावं दी म्हूण मागा ती भुरगीं हांगासर आसा जाल्यार तुमच्या मदें तांच्या भुजांचेर या तकलेचेर हात दवरा हांगासर ना जाल्यार तुमी एकामेकाचे हात धरून मागा पयलें तुमच्या भुरग्यांचें जिवीत आशिर्वादीत जावं दी म्हूण मागा दुसऱ्यान बाबार्थ तावणो नीज बाबार्थ सांडूनो ती पयस वसणां जावं दी म्हूण मागा तिसऱ्यान तुमची भुरगीं तुमच्या दोळ्या मुखार वायट सवयांक वायट इश्टागतेक वळोवंक जायना जावं दी म्हूण मागा चवथ्यान तुमची भुरगीं तुमच्या दोळ्या मुखार वायट वाट आनी ती संबंध धरिना जावं दी म्हूण मागा पंचव्यान तुमची भुरगीं तुमच्या दोळ्या मुखार पयशां खातीर जाग्या खातीर हेर संगती खातीर जगडोण पडना जावं दी म्हूण मागा सव्यान तुमची भुरगीं सोलवणेक सांपटना जावं दी म्हूण मागा सत्व्यान तुमच्या भुरग्यांचें अकालीक मरण तुमकां पळोवंक मेळना जावं दी म्हूण मागा तांचें जिवीत आशिर्वाद जावं दी लांब भाव संतोश तांकां फावो जावं दी म्हूण मागा ह्या घडये आठव्यान खंयच्याय वेळार तुमी बेजारान तुमच्या भुरग्यांक शिराप घाला जाल्यार ह्या घडये सोम्या लागीं मागा सोम्या आमी बेजारान तांकां शिराप घाल्लें सोम्या आमकां बोक्षी आनी तांकांय बोक्षी म्हूण मागा सोम्या हांगासर अशी वडील आपल्या भुरग्यां खातीर मागता आसतना त्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर सांबाळ राखून बर तांचें जिवीत आशिर्वादीत जावं दी सोम्याचो आशिर्वाद घेवया सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करून तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे जी येता आनी राजवट चलयता ससनच्या ससनाक आमेन. भलायकी रखो विश्वासी सोम्या आमी रकम सभा शिगो पर्या नाले माता भगी तुझी विश्वास होनांदो वाळो मोखाचीच घरा तुमच्या सोम्या सदांच निवास मोगानं कांबो वाळो कुपेस जियों समर्पो धैर्यानं कांबो विश्वास नांदो वाळो मोगाचीच घरांत आमच्या सोम्या सदांच निवास मोगानं कांबो वाळो कुपेस
지옥수 말고 मुखार पुत्रा आऊं खार मुरिये शिरवा